Utpoti chapter 22. Abrahamacho Iodn. ह्या घडण्या उपरांत देवान अब्राहमाची porikxa करूंक म्हणलें. अब्राहम अब्राहम. ताणें जाप दिली. ओ पोळे हांगा आसा. देवान म्हणलें, तुज्या एकल्याच opurbaiechea पुताक इजाकाक घे आनी मोरिया गांवांत वच. थंय हांव तुका दाखयतलों त्या दोंगरार तूं म्हाका ताचो योद्न भेटयतलोय. दुसऱ्या दिसा भोव सकाळीं उठून अब्राहमान आपलें गाडू तयार केलें आनी आपणा बरोबर दोगां सेवकांक आनी आपल्या पुताक इजाकाक घेतलें. ताणें येवन भेटोवंक जो फोडलो आनी देवान दाखयल्ले सुवातेर वचूंक तो वाटेक लागलो. तिसऱ्या दिसा अब्राहमान दोळे उबारले आनी पयस थावन ती सुवात देखली. तेन्ना अब्राहमान आपल्या सेवकांक म्हणलें, गाडवाक घेवन तुमी हांगाच रावात. हांव आनी म्हजो पूत मातशे बुंकार वेतांव आनी थंय देवाक भुजून तुमचेशी परततांव. उपरांत योद्न भेटोवंक जो आनी जाय आसलो तो घेवन अब्राहमान इजाकाचेर दिलो. मागीर आपल्या हातांनी उजो आनी सुरी घेतली आनी दोगूय बरोबर वाटेक लागले. वाटेर इजाकान आपल्या बापाय अब्राहमाक म्हणलें, पोळे उजो आनी म्हणलें पाय आनी पायन विचारलें, कितें जाय पुता? पुतान म्हणलें, पोळे उजो आनी जोव तर आमचे लागीं आसात, पूण योद्न भेटोवंक मेंढरो खंय आसा? अब्राहमान जबाब दिलो, म्हज्या पुता योद्न भेटोवंक देव एक मेंढरो mello-so कोत्तलो. मागीर दोगूय आपली उरलोली वाट तांकूंक लागले. देवान आपणाक दाखयल्ले सुवातेर पावतोच अब्राहमान थंय एक वेदी तयार केली आनी ताचेर जोव मांडलो. उपरांत ताणें आपल्या पुताक इजाकाक बांदलो आनी ताका वेदीचेर जोवा वयर दवरलो. मागीर आपल्या पुताचो योद्न करूंक हातांत सुरी घेतली. तेन्नाच सर्वेस्पराच्या दुतान सरकार थावन उलो मारून म्हणलें, अब्राहम अब्राहम. ताणें जाप दिली, ओ पोळे हांगा आसा. देवदूतान म्हणलें, तुज्या भुरग्याचेर हात उखलूं नाका आनी ताका कांयच वायट करूं नाका, कित्याक तूं देवाक खरेंच भियेताय म्हूण आतां म्हाका सारकें गमलें. कारण तुज्या एकल्याच पुताक म्हाका भेटोवंक तूं फाटीं सरलो नाय. तेन्ना अब्राहमान आपली तकली वयर काडली आनी फाटल्यान एका मेंढऱ्याक देखलो. ताची शिंगां एका झिलकुटान शिरकलोलीं. म्हणटोच अब्राहमान त्या मेंढऱ्याक धरलो आनी आपल्या पुताचे सुवातेर ताचो योद्न करून वोंपलो. ते सुवातेक अब्राहमान यावे यीर म्हणजे देव दिता म्हूण नांव दिलें. त्या पासत आयज पर्यान अशें म्हणटात, दोंगरार देव दिता. आनी एकदां सर्वेस्पराच्या दुतान सर्गार थावन अब्राहमाक उलो मारून म्हणलें, म्हज्याच नांवान हांव सोपूत दितां. असो उलयता तो सर्वेस्पर. तुवें हें केलें आनी तुज्या एकल्याच पुताक म्हाका भेटोवंक फाटीं सरलो नाय देखून तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलों आनी अंतरावेल्या नखेत्रां परी आनी दर्याचे वेळेर आसा ते रेंवे परी तुजी संसत हांव वाडयतलों आनी तुजी संसत आपल्या दुस्मानांचे दारवंटे आपल्या ताब्यांत करतली. आनी तुवें म्हजी आज्ञा पाळ्ळी देखून तुजे संस्थे वरवीं पृथ्वेचे सर राष्ट्रांचेर हांव आशिर्वाद घालतलों. अब्राहम आपल्या सेवकांशी परतलो आनी ते सगळे बरोबर बेरशेबाक वचूंक भायर सरले आनी अब्राहमान बेरशेबांत ठिकाण केलें. नाहोराची संसद. ह्या घडण्या उपरांत अब्राहमाक अशी खबर मेळ्ळी, खरेंच तुज्या नाहोर भावाक मिल्का वरवीं भुरगे जाल्यात. उज ताचो मालगडो पूत,
ताचो भाव बूज आनी आरामाचो बापूय केमुएल, केसेत, हाजो, पिल्डाक्स, जिडलाप आनी बेथुएल. आनी बेथुएल रेबेकाचो बापूय. आरामाच्या नाहोर भावाक मिल्का वरवीं हे 8 पूत जाले. ताका रिवमा नांवाची दवरलेली बायल आसली आनी तिका भुरगीं जल्मलीं. तेबा, गहाम, ताहाश आनी माका हांकां zolm दिलो. देवाचें उतर हें.